कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, जायते कलाकार तुमचे भेटेक येवन गेल्ले आसा. आयज तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा वसले कलाकार जांणी कोंकणी पालकार पावल मारून तुमच्या काळजा मोनांनी ताणें आपलो जागो करून घेतलेलो आसा. यंग एक्टर, यंग सिंगर जी जावन आसा फुडले कलाकार, फुडले फुडाराचे दिवे अशें म्हज्यान म्हणूं येता. कारण तांणी जो वावर केला तो तुमी व्हडा उमेदीन मानून घेतलेलो आसा. सर्गेस्त सोंपोन गेल्ल्या आमचो लेट ट्रेजरी किंग मारियो मिनेझीस हाची धूव रियोमा मिनेझीस येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी ताचे सांगात्याक आसा एक बरोंतलो बरो एक्टर जाणें कांयच खिणा भितर प्रोफेशनल थिएटरांनी नाचोवन तुमच्या काळजा मोनान ताणें आपल्याक एक जागो करून घेतलेलो आसा. बाब विल्बन येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. कशें आसात? Good. Fit and fine? Yes. Rioma, are you fit? Yeah, I'm fine. Alright, okay. Sword shows? Yeah. Okay. Wilbin, पावसाचे सीझन तू कोणाक आसा? सद्या मिलाग्रिस चांदोर. And you? Ambi, Ambidan Ambi. Okay. Alright. So let's quickly start with the interview because there's going to be many rounds further on. So, Rioma, ल्हान पिरायेचे सावन तुवें कांतारा म्हणपाक सुरवात केली. म्हज्यान म्हणपा येता की तियात्रीस पळोवन तुज्या रोगतानूच आसा. जाल्यार इन शॉर्ट जें कितें तुवें अनुभवलां आयज मेरेन तें आमच्या ऑडियन्साक सांगून दिवशी जावं कितें एक्सपिरियन्स आसा तुजो? म्हजे एक्सपिरियन्स तियात्रान आय कॅन से इट वॉज मच इजियर कारण म्हजो डॅडी ऑलरेडी तियात्रीस आसलो आनी जायते जाण म्हणटाय जाणां आमचे डॅडी तियात्रीस आसलो म्हूण म्हाका तियात्रान येवपाक सोंपें आसलें एंड इट इज ट्रू कित्याक म्हजे एजीचे भुरगे तियात्रान आसात तांकां आय हॅव सीन देम स्ट्रगल एंड देन कम अप इन तियात्र पूण आफ्टर तियात्रान येयले म्हणटरी मागीर इट वॉज अ डिफरंट फिलींग कित्याक तेज उपरांत मागीर कितें कोश त्रास आसा ते सगळ्यांक आसता. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव आतां देखून कॉलेज करतालें आनी सायडीन सायमल्टेनियसली तियात्रूय करतालें. सो तियात जाल म्हणटरी राती 1 o'clock 2 o'clock रीच होम. मागीर हांव म्हजें असायनमेंट कितें आय शूड कीप दॅट असायड बट आय न्यू हाव टू बॅलन्स बोथ सो रायट नाव आय एम एन्जॉयींग लायक आय हॅव कंप्लिटेड माय मास्टर्स नाव बट वय इट्स गुड. कितल्या वर्साचे असले जेन्ना तुवें कोंकणी पालकार आपले पावल मारलेले तेन्ना? 7 वर्साचे असले. 7 वर्साचे. सो टिल नाव टिल डेट या you're there on the stage following your father's footsteps. Yes. Okay, how do you feel about it? I feel good about it because after Dada died I didn't know like whether I'll come back in theatre. Pun ek dis lorry amche kara illo. He spoke to my mom and he said that I want Rioma back in theatre. It was a big decision but I said let's do it for Dada. Okay. So I'm still acting. But did you have that will that you will take your Dada's profession further on? Yes, I have my dreams. I want to be a lecturer, but I also want to do theatre at the same time. All right, okay. Wilbon, तुझी स्टोरी कितें जावं तूं तियात्रांनी कसो पावलो? तियात्रा म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल पयलीं देवा लागून पावलो. तेणें टॅलंट दिलो म्हूण आयज तियात्रान नाल्यार हूंय आसतालो म्हाका खबर ना. आनी सेकेंडली हांव तियात्रां एज अ हांव चिल्ड्रन्स तियात्रां पयलेलो चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन तियात्रां सर विलियम फेर्नांडीस सावंडेचो तेणें म्हाका पयलो चिल्ड्रन्स तियात्रां तेगे म्हाका चान्स दिलो. सो थिंगसोन हांव स्टार्ट जालो आनी प्रोफेशनल हांव 2021 थिंग म्हाका केजी दे काकोडान उल्हास तारी इंट्रोड्यूस केलो आनी थिंग हांव एज अ रिप्लेसमेंट म्हूण येयलो आनी थिंगसोन मागीर असो तर रावलो. आनी तेज्या पयलीं हांव मिनीन मारियो तेंगे हेडा नासलोलो. हेडा म्हाका हांव कॉलेजी एक दीस सस्पेंड जालो आसलो 15 days आनीक जायते पड म्हणटा जाता बऱ्याकूय जाता म्हूण. सो हांव म्हणटालो अशी सस्पेंडान कितें जालें काय म्हूण. मागीर सस्पेंड जालो कडेन म्हाका ब्लॅडविनान कॉल केलो. विल्बन तूं हेडा नासलो काय म्हणपाक लागलो आमगेल्यार. म्हणलें ओके शुअर. आनी तेतून सावन उमेदीन हांवें म्हणलें वय शुअर. मागीर ब्लॅडविनान म्हाका तेंगे हेडा वयलो थिंग गेलो आनी सांगपा म्हळ्यार पयलीं म्हज्या लायफान केन्ना सिरियस रोल करूंकूच न्हय. हांव मागीर प्रोफेशनल आयलें तेन्ना लायक म्हाका विचारलें तूं कोत्तलो उतर सुटना आसलोली. मागीर देवा कृपेन जालें आनी तारी बाबांनी म्हाका जाय तो ट्रेन केलो. तेणें जायते तशें करून लायक तेका वचोन जायतो शिकिल्लो बी ना आनी ते कडेन सगळे एक्टराक वचोन जायतें शिकिलां आनी आयज पासून शिकोता. ऑलरायट, ओके. एक सक्सेसफूल एक्टर तूं केन्ना म्हणटलो आपूण जालो म्हूण? आजून केन्ना म्हणपाचो ना कित्याक शिकोवप केन्ना काबार जायना म्हणून. सो शिकोत रावतलो जाता तितूंतलें. ऑलरायट, ओके. रियोमा, तूं येयला तेन्ना सिंगरूच म्हूण तुवें पावल मारलेलें. आजून पासून तूं सिंगिंगूच करता? ना, येयलें तेन्ना सिंगींग आनी एक्टींग दोनूय करतालें. मागीर हांवें ब्रेक घेयलें. आफ्टर माय 5th standard ब्रेक घेयलें हांवें
आनी आतां सिंगींग कोत्ता मातशें धाकटे रोल कोत्ता हांव आनी लेट्स सी वॉट द फ्युचर वॉट डू यू एन्जॉय द मोस्ट, सिंगींग ऑर एक्टिंग? सिंगींग एनी डे सिंगींग रायट ओके. सिन्स यू आर सच अ गुड सिंगर आनी ल्हानपणासान तुजें एक कांतार दिसता भरपूर गाजलेलें आनी तें म्हाका दिसता युट्यूबाचेर आसा, अजून आसपा जाय. सो खंयच्याय एका कांताराच्यो 4 वर्डी ओ 1 बस 1 कोरस आमच्या ऑडियन्साक. ओके आय सिंग. हांवें जायतीं कांतारां म्हटल्यार म्हज्या जिवितान बट आय वूड लायक टू सिंग माय दादाज कांत. ओके. One of my favorite cants, composed by Lori Travasso and sung by Mr. Mario Menezes. Moog mocha kalsantlo, jiwitantlo, upon gelo. Kadis moche dukle, rogot sukle, takto sotsullo. Kalsak तोपल्यार शिशे काडचे कोशे दोको पुसलो. हांव जाला वाट सुरो भोंवता एक सुरो फायदो कसलो मोडोन गेले बांदलेले कोडोन. उदक सुकले नुस्तें फोडले ते गेले मोरोन रुपणे तुजे ह्या कालसांच्या पोन. उगडास वेचोना भावना सोपचीना हांव गेल्यार मोरोन. Alright, which theatre was this? I guess it was Moog Fula Wo Kante when I was 5 or 6 years आणि old. ते तुझं फेवरेट आलो. Favorite असलो अजूनही favorite असलो. Okay, but why? Because there were so many theatres been done by your father. But Yeah, this Kant, I know that tune is very unique आणि ते उतरां लॉरीचे सदांच हांव लॉरीक सांगता his composition ते उतरां जो यूज कोत्ता the way he frames it, it's just I just love it. ऑलरायट ओके. बिलबन म्हाका दिसता जायते तुवें तियात्र नाचल्या आतां फाटीं जर तर आमी पडत जाल्यार जाल्यार तुजो आवडीचो रोल आनी आवडीचो तियात्र खंयचो जावन गेल्लो आसा? सगळे मुगेले एक एक येना सगळे रोल हांव एन्जॉय कोता कित्याक एन्जॉय केल्यार बरें जाता भितरल्यान सामको बरें येता. ऑलरायट ओके. आतां हालींचो तुजो तियात्र लास्ट केस कसो चलता? बरें चलता. ओके. तुज्या रोलाक रिस्पॉन्स कितें मेळ्ळो? रिस्पॉन्स म्हळ्यार हांव नॅगेटीव रोल कोता. पयर पासून तियात्र जालें तेन्ना कोण सांगता अरे तेजे कान दांड मारले हांव तें मात न्हू. सो लायक रिस्पॉन्स तेश को मेळटा लायक लोक बेजार जाता म्हणजे नॅगेटीव रोलाचे. ऑलरायट ओके. वॉट डू यू ऑल थिंक? आतां मातसो ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज जायते फावटी ऑडियन्स तियात्राक येता न्यू कमर्स पयले म्हणटकच एके फावटी येवपा सोदना. वॉट डू यू हॅव टू से ऑन इट? इट इज ट्रू. आतां आमचे जे स्टार्स ऑफ द कोंकणी स्टेज आमी म्हणटाय वेन दे आर इन द तियात्र लोक म्हणजे उमेदीन येता तियात्र पळोवपाक. पूण म्हाका दिसता जेन्ना न्यू कमर्स येताय तियात्रान वी शूड सपोर्ट देम ऑल्सो बिकॉज लेट्स सी वॉट दे हॅव बिकॉज दे आर आर फ्युचर. करेक्ट. आय डोंट नो बट मोस्ट ऑफ द पीपल नाव डेज जे म्हजे स्कॉलांतले आसा दे सम ऑफ देम डोंट वॉच तियात्र. सो फॉर देम सीइंग पीपल ऑफ देअर एज ग्रुप becomes more interesting for them. So I feel we should support them and because it's not important आता कोणाक experience asa he may not be the best actor. कोण newcomer asa he may also be talented and have some skills. So we should give them a chance and let's see what they have. ऑलरायट. विलबन जेन्ना तूं पयलोच कोंकणी पालकार आयलोलो तेन्ना जायते क्रिटिसिजम तुवें फेस केलेले आसतले. वॉट डू हॅव टू से ऑन दॅट? बिकॉज तें आनी आतां जरी तर तूं पडत जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदता? तें घेवपाक पडटा बिकॉज इट्स अ प्लस पॉयंट तुका. तूं चॅलेंज घेवपा जाय तुगे लायफान. हां बाबा हो कोण कितें म्हणटा तो कोण कितें म्हणटा तें तूं घेवन रावल्यार थिंगा उरलो कितें फेस करपा चॅलेंज करपा जाय मुखार वचपा जाय. ऑलरायट. तुजे फॅमिलीन कोण तियात्रीस्ट? वय आहलो मुगे ग्रँडपा तो आमगे गांवांत तियात्र बीन बरयतालो आनी लायक कंपोजींग बीन कोतालो. बट एक म्हळ्यार तो सिंगींग बरो कोतालो आनी तो म्युजीक जाणालो. हांव म्युजिकाक कांय नको. ऑलरायट. बट सिंगींग करूंक जाणा? या सिंगींग कोतना. ओके. सो आमच्या ऑडियन्साक कांयच म्हणून दाखयता. ओके. ऑलरायट. जिवी तुजें देवान दिलां देव हिशोब घेतलो शेतान मेर तूं बेन हुंपलो तर एकाक 100 कशें लुंतलो घराची चावी दुसऱ्याक दिली तर कोर कोणूय चोतलो कुळेक मंदीर ताचो दोनी देव काळजांत तिकान करतलो जेजूक घे आनीक जोटी वाटाय
तुका सोर मेवतलो. ऑलरायट कंपोजिशन तू नको पण हें कांतार कोणें रुजा दे बेनावली तेजे बरोबर दुवो म्हणटा. ऑलरायट ओके हालीं म्हणटालो पळय ऑलरायट जायते तियात्रांनी तुमी भायर पावल्या परदेसान जेन्ना भायर तुमकां लोक मेवता तेन्ना कितें आसता रिएक्शन तेन्ना आतां हालींच हांव UK गेला फॉर लॉरीज ती स्वप्नांतली फुलां. आतां कितें जाता आय वेंट विदाउट डाडा सो दिस टायम इट वॉज मोर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड अलॉट लायक मारियोची चेडूं येता UK जाणा म्हणजे फर्स्ट टायम सो ते मोग जे मेवता थिंगा सेम हाव वी गेट इन गोवा बट दे हॅव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स ऑल्सो कित्याक हिंगा लोकांनी ऑलरेडी म्हाका पळयलां म्हणजे आतां बिकॉज आय ट्रॅवल्ड अब्रॉड वेन आय वॉज व्हेरी यंग सो तेन्ना आय वॉज डिफरंट आतां डिफरंट आहा तियात्रान जाणा सो पीपल हॅड एक्सपेक्टेशन्स एंड आय होप आय लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन्स. विल्बन तू या सेम मोग जाय तो मेवता गोंयकारालो आनीक बरें दिसता एक तियात्रान हांव तियात्रीस म्हणून जेन्ना तूं भायर वयता तेन्ना इट्स अ गूड फिलींग. एक तियात्रीस म्हणून जेन्ना तुका वळखता लोक तेन्ना कशें दिसता बरें दिसता कित्याक लायक जेन्ना तूं आपणागे जिवितांत फाटीं चोयता तेतून तूं एक तेमार कोण नासलो बट आयज तूं तियात्रीस म्हण एटलीस्ट तुका शंबरान तूं 5 जाण तरी वळखताय. ऑलरायट ओके वॉट इज द प्लस पॉयंट ऑफ बीइंग अ Singer, I feel people like sometimes I always say like people when you sing, people know you for your voice. Okay, आता जेन्ना आमी खंय वयता आतां the best feeling was actually in UK. I got my friends to a restaurant and suddenly I मुगे कांतार आयकले थिंगा अनाथ भुरगीं and I was so happy because you're in a different country, a different place and तुजे कांतार लोक तुजे कांतरा वरवीं तुका वळखता. It's a different feeling, you feel so proud, so happy to be known for your voice. ऑलरायट ओके विल्बन जेन्ना तूं पयलोच पावलोलो पावल मारले तियात्रान खंयच्या तियात्रान आसले तूं हांव देवाक सोडून देंवचाराक नमस्कार प्रोफेशनल आनीक चिल्ड्रन्स तियात्रान पयलेलो तेदोना देवाक जाय जाल्यार सो दोनी म्हगेले तियात्र प्रोफेशनलाकूय बीन आनी चिल्ड्रन्स तियात्राकूय बीन देवाचेर वचून स्टार्ट जाल्ले देवाक सोडून देंवचाराक नमस्कार आनी चिल्ड्रन्स तियात्रां देवाक जाय जाल्यार. ओके एक सोरोर प्रश्न म्हजो जरी तूं एक सक्सेसफूल तियात्रीस्ट सिंगर एक्टर जातलो जाल्यार इज इट नेसेसरी टू हॅव समबडी इन युअर फॅमिली टू बिकम अ तियात्रीस्ट सो दॅट यू कॅन कॅरी ऑन दॅट लेगसी अहेड ऑर यू कॅन बी अन आर्टिस्ट नॅचरली ओवर I don't think you need someone. It's a plus point if you have कित्याक मागीर you don't have to go to the struggles of entering into theatre. But कोण ना जाल्यार देखून talent, everybody is talented. It depends on each person, not on your family. So I don't think it is necessary. हू वॉज युअर इन्स्पिरेशन जावं म्हाका दिसता एक दाडाच्या फाटल्यान तुका जायती पुश मेवल्या आसतली बट हू वॉज द इन्स्पिरेशन टू टेक यू फॉरवर्ड Of course my family and apart from them back then it was always my son Lori Travasso and Rosie Alvarez. They were like the first people after Mama, Dada and Yusha. ऑलरायट ओके विल्बन जायते प्रश्न विचारचे आसा बट टायम शॉर्ट आसा आनी आमचे रावंड जायते आसा सो सम अप करून एकूच प्रश्न विचारता जायते न्यू टॅलंट्स वयर येता सो तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता वॉट वील बी युअर एडवायस इन अ वे फॉर देम या आमी दोगांयनी आमी न्यूज हांव चड जल्लो ना सो या देवाचे विश्वास दवरपाचो एन स्ट्रगल आसताय. हांव चिल्ड्रन्स तियात्रां आसतना फर्स्ट म्हाका उगड आसा हांव प्रॅक्टीचर सायकल घेवन वयतालो आमगे थिंग इगोजी कडेन आनीक जायते आसता हें तुवें सगळें घेवपाकूच पडटा हें स्ट्रगल्स आसता स्ट्रगल्स पण असो कोणूच ना आनी सेकेंडली आयज बसून हांव सगल्या डायरेक्टरांचे सगल्या हांव आर्टिस्टां बरोबर नाचोलां एवरी वन इच एंड एवरी वन हांव सगल्यांचे उपकारी ते म्हाका मोग दिलो म्हूण हांव मुखार पावत आहा आनी पावला. केन्ना तुवें चिंतलेलें आपूण तियात्रीस्ट जातलो म्हूण दिसतालें जावपा जाय म्हूण जेन्ना आमगे सांवड्डे हॉलां रवींद्र भवन हांव तियात्र चोपयतालो ती एक्टर त्या लेवलाची आहली आनी हांव सकयल बसून तेंकां तियात्र चोयतालो बट केन्ना चिंतूना तेंचे बरोबर हांव हितू फास्ट एक्टींग करता म्हूण लायक टॉप ऑफ द एक्टर्स सारकी ती सगळे रूख व्हडले व्हडले रूख आनी हांव आतां तेंचे पळयले किल्लोलो येदें अशें मूड तेंचे पळयले म्हाका एक्टींग करपाक व्हडलें भाग सारकें. रायट ओके तुजो इन्स्पिरेशन कोण जाला आयज पासून कोणा तूं पळयतालो पयलीं सावन की आपूण हे भाशेन जातलो म्हूण कोण आहलो ओ इज इट नॅचरली फ्रॉम युअर ग्रँड इन्स्पिरेशन म्हळ्यार हांव सगळ्यांकूच चोयन शिकोला आयज पासून आनीक तियात्रां मोग म्हणटा म्हाका फॅमिली कसो लागलो. ओके एनी डायलॉग ह्या वेळार उगडास येता या जायते म्हटल्यार ते बायबलाचें कवर तुज्यान चेंज करूंक जायत पूण बायबलान बरयल्लीं उतरां केन्नाच चेंज करूंक जावची ना. ओके हो डायलॉग खंयचो मागीर नाही तियात्रांत दिलो. ओके यू आर स्टील इन दॅट टावन या तूं एका सिजनाक कितले शोज नाचपाक प्रिफर करता वॉट डू यू सीजन असो तेश कोन्न पावसा सिजना ओके आसता बट ऑक्टोबर सिजना बीन लायक दोनी करपाक क्लॅश जाता प्रॉब्लम जाता न्हू क्लॅश बीन जाता जाल्यार. ऑलरायट वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स
गॉड. Alright, Gioma, your future plans? हांव तियात्रान नाचतलें, बट आय ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ लेक्चरर. Okay, any advice you want to give for the viewers? या आमचे जे न्यू कलाकार जे तियात्रान येता, आय ऑलवेज फील दॅट तियात्रान आमकां जायते मेवता, रेस्पेद मान मेवता, मोग मेवता, वळख मेवता, पूण जरी तो तूं खालती ना जाल्यार तेन्ना तें सगळें जें तुका मेवता तें कांय फायद्याचें न्हू. कित्याक हांव म्हज्या दाडाच्यान शिकलां की यू डोंट हॅव टू डू बिग थिंग्स. एक स्मायल कर कोण आहा तियात्रान जाल्यार, or your senior artist, or एक हाय म्हूण, you greet them. These small acts show how humble you are. कित्याक कितें जाता when you go in तियात्र, ते फेम येतकच थोडी नको what to do with that. सगळीं म्हणटात support, encourage young artists to come on stage. But after that nobody tells them how you have to be in it. I mean, we are also coming up in theatre, but still this is what I feel. Whatever you get, the plus points in theatre, stay humble. Khalti is that's the best thing. Straight from the heart. Yeah. Okay, can you take up acting as a career or a job, or what you need a part-time job, or what it is? तुझे हिस्पान कितें? जाता, इट डिपेंड ऑन यू. तूं एक्टींग कितकोन मुखार वतलो, कितकोन तूं एक्टिंगाचे सोन लायक इफ यू फोकस ऑन वन थिंग ऑब्वियसली जाता. Are you of the same opinion? म्हज्या दाडान दोनूय केलां. ही वॉज अ ऑफिसर एट MPT एंड ऑल्सो अ तियात्रिस्ट. बट जायते जे आतां तियात्रिस्ट आसा हू हॅव बिल्ड देयर लायफ जस्ट ऑन तियात्र, they are also an inspiration to many people. So it's not compulsory that tiyatrच करपा जाय or you have to do something else apart from that. You can do both or just stay on theatre. There are many young writers, directors who are coming up now. So तुवें केन्ना चिंतलां आपूण तियात्र बरयतलें वो आपूण तियात्र पालकार हाडटलें म्हूण? होय, एक्चुली हांव चिंतालें लायक आतां सगळीं म्हाका वेन दाडा डायड, many of them asked me आतां कितें जातलें मिनेजीस थिएटराची. एंड that time I was already doing my master. I was studying. I said सद्याक I'm not in a position to write because you need to have तियात्र बरोवपाक म्हणजे सोंपें न्हू. lot of things involved in that. लोक तेच चोयना म्हणजे तियात्र बरोवपाचें सिंपल दिसता तांकां, but there's lot of things that come, responsibilities, the most important thing. But let's see, now I was thinking of coming up with theatre next year. Let's see. Okay, what about Riyosha? Is she still in acting or singing or? Nah, Riyosha has different plans. She currently, Dada, motivated her and she has come up with her own. She's the proprietor of the Art Box. Okay. She paints and all these things. So her line is different. And Riyosha ku विचारलें म्हणजे suppose हांव तियात्र काडटा जाल्यार तूं तियात्रान एक कांतार म्हणटलें. She said, see Ryoma, you become like Dada, that is your line. म्हाका कितें करपा जाय हांव तें म्हणजे what I'm good at, I will follow that. All right, okay. All the very best. तुमकां दोगांयकूय भरपूर यश आवडटा आनी तुमची जी स्वप्नां आसा चिंतलेलीं आसा ती सगळीं पुरी जाल्या म्हूण मजा आवडे. Now, let's not waste our time and let's start with our rapid fire round. Ready? All right, rapid fire round with आमचे बाय रियोमा. Ready? Yes. Okay. एक असली खबर जी ह्या संवसारान तुजे वयर लोकांक कांयच खबर ना. I look very sweet, but म्हाका राग येयल्या. ओके, तुवें सामकें वियरस्ट कितें खाल्लां? खायला? Oh God. Some chicken mughlai at some restaurant was very bad. ओके, तुजे आयज मेरेन दी बेस्ट परफॉर्मन्स खंयचें? Best performance, my first theatre, हेवचुकी बॉक्सवांनी ना. ओके, जेन्ना तुका कोणूय आंटी म्हूण उलो कोत्ता तेन्ना तुजें रिएक्शन कितें आसता? कोण भुरगे म्हणटा जाल्यार इट्स ओके, म्हजे एजीचे म्हटल्यार जाल्यार म्हाका. ऑलरायट, ओके. एक वस्त जी तुका इन्स्टंटली विदीन नो टायम तुका राग येता? कोण दुसऱ्यांक खाला घालता तेन्ना. Okay. नॉट एवरीबडी इनसाइड करता. फर्स्ट फायट यू एवर हॅड? वर्स्ट फायट, नेवर हॅड अ वेरी. सकाळी फुडें तूं कितल्यांक उठ्ठा? णवांक ना जाल्यार इकरांक, डिपेंड वॉट आय स्लीप. रायट, ओके. फ्लॅशबॅकान वचत जाल्यार तुजी खंयची एक मेमरी तूं परत हाडटलें? डे स्पेंड विथ माय डॅड. ओके. कोणाकूय स्टेज फ्रायट आसा तांकां तूं 3 टिप्स कसले दिवंक सोदता? Pray before going. Yes, second. Revise what you are going to say on stage. Third. And third, be calm. इंग्लिश म्युझिक or कोंकणी? Konkani music. एक मूवी जी पळोवन तूं रडलेलें? Titanic. ओके. What inspired you to continue singing? The love that I get from people. जरी तर तुजें जिवीत एक कांतारा पोरी आसलें जाल्यार ताचो टायटल कितें आसतलो आसलो? Hindi also. No, based on my life. Yeah. आगे आगे देखो होता है क्या. ऑलरायट, कंप्लीट द फॉलोइंग. जेन्ना हांव रडटां तेन्ना डॅश. जेन्ना हांव रडटा हांव म्हजे तोंडाचे म्हजे तोंड हात धरता. ऑलरायट, ओके. तुजे कुशीक बसला ताची हायट कितली आसतली?
5.8. What? म्हाका Correct. बघून ना. Okay. 5.8. All right. Okay. Approx. Yeah, 5 point Okay. approximately. Last तुवें कुजनात केन्ना मॅस केल्लें? Recently, yesterday. ओके. कोणाकूय पयले फावट मेवलें जाल्यार तूं त्या मनशाचें कितें नोट करता? Dressing sense. All right. Now, there's a small activity for you. Okay. There's an English song which is written over here, and you need to make it a Konkani version. Okay. The song is simple. Oh, Carol. Oh, okay. Okay. You just have 30 seconds. You need to start. हे चिटिंग हांवें लॉरीन केलेलें ऑलरेडी. I have to translate it in Konkani. Yes. Then I have to rhyme. No? Yes. Start. I have 30 seconds to do it. Yeah. Okay. Oh, Carol. हांव एक पिशे मोकोता हांव तुजो तुवें म्हाका वायट केल्यार पासून Okay. म्हाका दुखयता आनी रडयता पूण सोडून तूं गेल्यार हांव शुवर मोता. All right. Okay. You practiced it earlier. No, I just read it on just the now. spot, yeah. All right. That's why Okay. I won't rhyme, but It's okay. Wilban, are you ready? येस. All right. Rapid fire round with आमचो the hero of the Konkani stage. Wilban, तुका केन्ना दिसलें आपूण एक एक्टर जालो म्हूण? अजून पासून दिसलो ना हांव शिकोता. ओके. 3 वस्तू जाच्या बगर तुज्यान रावंक जायना. गॉड, ऑक्सिजन, बायक. ओके. एक कसलो ट्रेंड जो तुका रोखडोच सोरोन वचोंक जावो चड दीस उरोंक उपकारना? काय ना अशें. काय ना. 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना तुका जिवितांत कितें करूं दिसतालें? म्हाका प्लेन चलोवपा उमेद आसली. ओके. एक बऱ्यांतलो बरो कॉम्प्लिमेंट तुका आयज पासून कितें मेवला? स्मायला लागून. ओके. एक उतर जें आयकोंक तुका बिलकूल आवडना? तियात्रान खंयचें एक उतर प्रोनावंस करूंक तुका टफ टायम आसलो? आवय. आसा? उगडास ना हांवें जायतें हांवें. 4 लेत्राचें नांव सांग जें बी अल्फाबेटान सुरू जाता. 4 लेत्राचें. बांगडो. हे ना. BAG. या. ना 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 ना. चुकी जाली ना. 4 अल्फाबेट आसपा जाय. I have वर्ड. bond. ओके बॉन्ड. रातीचो तूं कितल्यांक न्हिदूंक वेता? डिपेंड. ओके. जरी तर तुजें जिवीत एका जनावराक सोर केलें जाल्यार तें खंयचें जनावर आसतलें आनी कित्याक? लायन. वाय? म्हाका तो लायक. फोन आन्सर करता तेन्ना तूं कितें म्हणटा? हॅलो. ही वर्ड कंप्लीट कर. कंप्लीट द फॉलोइंग. म्हज्या काळजाचो रस्तो डॅश. सदां उगतो. तुजे लागीं कसल्यो वस्तू चड सांडटा? तियात्राक गेल्यार पॅन्ट सांडटा, शर्ट सांडटा, कितें सांड मामा मागीर बोब माता. ओके. तुज्या जिवितान अशें कितें आसा जें पयलें जालें आनी अशें कितें आसा जें उपरांत जालें? काय ना तशें. ओके. तुका कित्याक लागून चड राग येता? राग मामा धाडा कोणें कितें म्हणल्यार राग येता. ओके. मोग आनी गोटेर ही दोनूय उतरां घेवन एक डायलॉग म्हण. स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. मोग आनी गोटेर. येस. ओके. मोग जावन आसा एक गोटेरा पळय. जरी तर एक पाट पिसडत तो परत गोडूंक व्हेरी डिफिकल्ट. Okay, all right, man. Okay, now it's time now to play another round called Think Fast. Are you all ready to think fast with me? या. Okay. All right, there are 3 rounds. Round 1, round 2 and round 3. Round 1, round 2 हांव तुमकां विचारतलें. Round 3 हा तो तुमी दोगांय एकमेकां विचारपाचें. Okay. Are you ready? So round 1 with Rioma. Yeah. Okay. Start with Wilbur now? ना सगळें तुका Rapid fire started with me. Okay, Rioma, are you ready? Yes. All right. तुवें बर्थडे पार्टीक कोणाक इनवायट केला? Friends. तूं एरोप्लेनांतल्यान देंवलें कित्याक? कित्याक कित्याक? कित्याक इमर्जन्सी आसली. थिंगासर कितें आसा? थिंगासर विल्बन बसला. झालाची मुळां सुमानाक कितें कोत्ता? उदो ऑब्जर्व करता. बी सिरियस आनी कितेंय म्हूण फॉर विल्बन. तेका कितें म्हणून सिरियस. Just go away. All right. Round 2 with Wilban. Are you ready? येस. सामकी फेमस व्हिडिओ गेमींग कितें म्हणटा? Come on. सामकी फेमस व्हिडिओ गेमींग कितें म्हणटा? व्हिडिओ गेम. तुज्यान सदांच कोणाक ट्रस्ट करूंक जाता? गॉड मामा धाडा. फाल्यां म्हणचें केन्ना?
फाल्यां फाल्यां म्हणजे केन्ना टुमोरो तूं कसो नाचता डिपेंड ऑन द म्युझिक सुकणी कित्याची केल्यांत देवान रुसलें ऑलरायट ओके रावंड 3 येस ऑलरायट स्टार्ट रेडी येस विल्बनाचें कितें जालां कांय जालो ना ओके ट्रेन इतली फास्ट कित्याक कित्याक ट्रॅफिक ना ट्रॅकाचेर कोण ट्रॅफिक इट्स अ जोक ऑलरायट गो अहेड फ्रांसाक कितें करूंक लिगल आसा फ्रांसाक एवरीथींग ओके दी अदर क्वेश्चन रेनबो इतलो कलरफूल कित्याक कित्याक एक 7 कलर आसा नेक्स्ट तूं कसो जिखता देवा जाय म्हण ट्रिपलेटाचें नांव कितें राम श्याम त्याम ऑलरायट दी अदर वन ओके खंयचो वेळ सामको बरो वेळ सांजेचो कॉफी स्पेल करूं COFFEE ओके एक सिक्रेट सांग सिक्रेटू काय ना काय ना आं ओके ना काय ना ऑलरायट दी लास्ट वन ओके सुर्या इतलो उंच कित्याक आसा कित्याक तो सकयल आलो जाल्यार वी वूड हॅव बर्न्ड Alright, okay, well done, yeah, well played. Alright, it's time to say goodbye, adios. तुमकां दोगांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची एक ल्हानशी मुलाखत घेवंक म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू तुकाय देव बरें करूं आनी ही एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान रियोमाबाई तुका देव बरें करूं थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच तुमकां दोगांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ विथ कॅन्डिडा कॅन्डिडा